फाटल्या 25 वर्सां जालीं म्हापसा शहरात उदरगतीची कामां दिसनात। रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या लायटीचे खांबे वांकडे जाल्यात। एक तर असो खांबो आसा ताजेर ट्यूब ना। एक खांबो एका बिल्डिंगेचेर लवणला। म्हापसा पालिकेचे नगराध्यक्ष संदीप फळारी हांच्या घरा सामकार एक लायटीचो खांबो वांकडो जाल्लो आसा। मात ह्या लायटीच्या खांब्याचेर नगराध्यक्षाचेंय लक्ष ना। म्हापसा शारांतल्या सगळ्या लायटीच्या खांब्यांची हीच दशा जाल्या। म्हापशेचो लाडको आमदार आनी उपमुख्यमंत्री आशिल्ले ॲडव्होकेट फ्रांसीस डिसूजा हांणी ह्या वांकड्या जाल्ल्या आनी घरांचेर लवणल्ल्या लायटीच्या खांब्याचेर आडनदर केल्या। फाटल्या कितल्याशेच वर्सां आदीं घातिल्ल्या ह्या लायटीच्या खांब्यावेल्यान परत नवीन वायरी ओडपाचें काम जाल्ले खातीर लायटीचे खांबे लवणल्यात। आमदार ॲडव्होकेट डिसूजा हांणी जाता तितले बेगीन ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन हे लायटीचे खांबे बदलचे। ह्या खांब्यापासून लोकांच्या जिवाक मोठो धोको आसा, हाचेर पालिका आनी वीज खात्यानूय लक्ष दिवचें अशें लोक मागतात। आरडीएक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार।